weak opposition sometimes also gives the strength to the ruling to do what they want, and that is what is happening. And I have to admit, today the opposition is weak. We need to build up. एक प्रश्न सामको इम्पॉर्टंट उरता की इतली जर तुम्ही उलयता ते लेटर ऑफ सपोर्ट दिवप आनी स्वेरिंग इन करून घेवप ही चूक आशिल्ली. आज विचारलेल्या चूक आशिल्ली. मायकल लोबो इज स्टील अ फ्रेंड. पॉलिटिकल डिफरन्सीस तो तयार करता, कित्याक करता, एम्बिशियस केन्ना मनीस चड जाता. कितें विचारल्यार तूं सांगता की आपल्याक खबर ना तांकां विचार म्हणून. ना, आय एम नॉट सेइंग दॅट. मायकल लोबो बिकम समटायम्स कितें जाता, मनीस मातसो ओवर एम्बिशियस जाता, जमनी वयल्यान पांय मातशे हालता, उलोवपाची स्टायल चेंज जाता, आनी हे सगळें करतना लोक पळयतात. सो वेन यू हॅव टू एम्बिशन, ताणें खंय तरी म्हणिल्लें दिसता दॅट ही वॉन्ट्स टू बी द चीफ मिनिस्टर. He's got an ambition to be the chief minister. So maybe he wants to showcase that he wants to be the leader of the state. So ताजे खातीर करता आसतलो. मिशन बार्देस कितले सक्सेसफुल जातलें दिसता. बार्देसकार पिशे न्हय. बार्देसकार खूब स्वाभिमानी आनी टायम आयला तेन्ना बऱ्या बऱ्या लोकांक ताणें सकयल देंवयल्या आनी दाखयला खंय आसा ते. दे कॅनॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. You cannot elect a king today and say, Baba, you are the chief of a place. You have to prove yourself by your work. सगळे जाण म्हणटा जेन्ना एक पार्टी तुमच्या अगेन्स्ट काम करपाक लागता विथ युअर एंटायर ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर तेन्ना एक इंडिपेंडंट म्हूण रावप आनी इंडिपेंडंट म्हणूनच परत इलेक्शन लडोवप हें खूब रिस्की प्रपोजिशन म्हणून दॅट तुमकां खंयचे तरी एका सिम्बॉलाचो आलाशिरो घेवचो पडटलो. यू थिंक सो यू आर ओपन फॉर इट मे बी नॉट टुडे मे बी क्लोजर टू द इलेक्शन आर यू थिंकिंग ऑन दीज लायन्स. Definitely, we need to think more broadly than what it has been before. Tomorrow you may think of a symbol also. Being on a symbol also. Possibly. Options are open. Possibly. Symbol is a part of a party Yeah. which needs to come in. So I think Correct. the options are there. Options are there.